नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। राष्ट्रीय खेळा आयोजनान मुख्यमंत्र्याचे कांय जाणांनी कान भरपाचे केले यत्न। मुख्यमंत्र्याचो आसा म्हाका पूर्ण पाठिंबो। खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो गौप्यस्फोट। गोरवांची पुजा, गळ्यान फुलांचे हार, शेणाचो गोटो, राज्यान गोरवांचो पाडवो उत्साहान। खोले आनी बोमाचे लोकां फाटोफाट आतां बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध। मंगळारा दुसरे फावट लोकांनी पणजे भौशीक बांदकाम खात्यान दिले ऑब्जेक्शन लेटर। कारेमड्डी कुडचड्यार जामा मशिदा कडेन इम्तियाज सरमादी हांच्या घरांत सिलिंडर लीक जावन 3.5 लाखांचे लुकसाण। ह्या घडणुकेंत एक चली जखमी, उपचारा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत भरती। डेंग्यूची लागण जावन 6 चलयेक मरण। चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या हलगर्जीपणाक लागून घडली दुर्दैवी घडणूक। थळाव्यांचो आरोप, दोतोरांक घेराव, प्रकरणाची सखोल करची चौकशी, थळाव्यांची मागणी। सहकार क्षेत्राचो वेव्हार पारदर्शक जाय, लोकांक त्रासान घालपी सोसायट्यांचो वेव्हार हुस्को करपाक लावपी, म्हणटा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आता खबरो विस्तारान। डेंग्यूची लागण जाल्ल्यान 6 चलयेच्या मरणाचे घडणुकेंत काँग्रेसीन वास्को पुलिशेन कागाळ दाखल केली। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलांतले दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक मरण आयिल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप। ह्या घडणुकेक लागून गोंयांत कशे तरेन भलायकी यंत्रणा चलता हे उक्ताडार आयला असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला। डेंग्यूची लागण जाल्ल्या न्यू वाड्यावेल्या वाणी खानापूरकर ह्या 6 वर्सां पिरायेचे चलयेक मंगळारा मरण आयिल्ले। चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या डॉक्टराच्या घाळपणाक लागून वाणीक मरण आयिल्ल्याचो आरोप ताच्या घरच्यांनी केल्लो। तशेंच मंगळारा थळाव्यांनी दोतोरांक घेरावूय घाल्लो। मजगती ह्या घडणुकेचेर काँग्रेसीन चिखले उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या दोतोरा आड वास्को पुलिशेंत कागाळ केल्या। दोतोरांच्या घाळपणाक लागून चलयेक दुर्दैवी मरण आयिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोंयच्या सगळ्या भलायकी केंद्रांची परिस्थिती पळोवची म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराचो आरोप। की ताजे चली बाबडे केलो, तूं जर मातसो एक वरभर पयलीं आयिल्लो जाल्यार कदाचित तुजे चली वाचता आशिल्लें। सो म्हाका हो प्रश्न ह्या सरकाराक आनी GMCच्या डिनाक विचारपाक जाय की गोंयांत ज्यो हेल्थ सेंटर जे आसात, प्रायमरी जावं CHC आसात, ह्यो कोणा अंडर येतात? अरे त्यो तुमच्योच ब्रांच मरे। सो आज एक गोंयकार समज जर खंयच्या हेल्थ सेंटरान जर एडमीट आसा जाल्यार तो खंयचोच गोंयकार आज सुरक्षीत ना, कित्याक GMC सांगता की तुमी लेट हाडलो म्हणून तो गेलो, पूण तो तुमच्याच ब्रांचीच्या हॉस्पिटलान अंडर ऑब्जर्वेशन आशिल्लो। सो म्हाका दिसता ही खूब दुर्दैवाची गजाल आसा जी आज आमचे एक ल्हान बाय शी हॅड टू लीव दीस वर्ल्ड because I think pure negligence of the medical officer on duty at that health center. म्हाका दिसता खंय तरी हे राजकारण आमी हांगा करचें न्ही, बट आय थिंक हेल्थ इज वेल्थ म्हण आसा। आज मनशाचें आरोग्य जर बरें आसलें जाल्यार एक बरें जीवन जगपाक शकता। म्हाका दिसता आयची जी दुखद घटना जी घडून आयल्या ते इट हॅज एक्सपोज की कशा पद्दतीन ह्या सरकाराचे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देअर इन गोवा। आणि हे चिकालेत न्ही, तुम्ही आज वाळपय वचून पळयात हेल्थ सेंटराची दशा, कुडचड्यार येयात। म्हाका म्हजी मागणी आसा हेल्थ मिनिस्टरा कडेन की तूं पळय इंदोर वचून जो थंय वा करता पळय न्ही, तें म्हाका दिसता ताणें सोडचें ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ताबडतोब हाका पयलीं काडचो, कित्याक जो हेल्थ मंत्री आज गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यांनी आपलें इलेक्शन कॅम्पेनींग करता आनी हांगा गोंयकार बाबडे मरतात। म्हजी मागणी आसा की ताणें एक तर कुडचड्यार हेल्थ सेंटरान येवन पळोवचें, सांगेच्या हेल्थ सेंटरान येवचें आनी केपेच्या हेल्थ सेंटरान येवन तांणी परिस्थिती पळोवची वस्तुस्थिती। 2 वर्सां जालीं कोविडाच्या पयलींच्यान ते हॉस्पिटल बांदतात, पूण आज 2-2.5 वर्सां जालीं तें हॉस्पिटल कंप्लीट जायना। अरे कोविडाच्या टायमार लोकांनी 4 दिसां भितर 100 बेडेड हॉस्पिटलां उबी केली। सो आज हांचे कडेन सरकारा कडेन फक्त करप्शन आनी वतत ते म्हणल्यार इन्स्ट्रुमेंटान करप्शन, ते वखदां येता ते वेलनेस फॉर एवर थंय करप्शन। आय थिंक दीस इज अ सिरियस इशू, वी वील टेक अप दीस इशू
आज आम्ही बाब विजयान कंप्लेन आता दिल्या. आय मीन वी हॅव टोल्ड द पुलीस इन्स्पेक्टर. ही सेड ही विल डू हिज ड्युटी. पूण फुडलो स्टेप इज वी आर गोइंग टू गो टू DHS आणि दीस केस वी आर गोइंग टू एक्सपोज इन फ्रंट ऑफ गोवा. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. राष्ट्रीय खेळा आयोजनात मुख्यमंत्र्याचो म्हाका पुराय तेंको आशिल्लो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन म्हाका मुख्यमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हूण कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याच्या मनात राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं गैरसमज पातळपाचे यत्न केले. मात मुख्यमंत्र्याचो म्हाका पुराय पाठिंबो आसा असो गौप्य स्फोट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला. हालींच 37वी राष्ट्रीय खेळा सर्त जाली. ह्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत म्हाका मुख्यमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हूण ह्या सर्तीच्या आयोजनाचेर कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याचे कान भरपाचे यत्न केले. पूण हांवें पोट तिडकीन काम करून दाखोवन दिले. सर्त यशस्वी थारली. आतां कान भरपीच लोक तांचे श्रेय घेवपाक फुडें आयल्यात असो आरोप गोविंदान करून अजूनय म्हजे पांय ओडपाचे यत्न चल्ल्यात असो गौप्य स्फोट गोविंदान केलो. असे विशय जे आसा पळय बऱ्योचश्यो नेगेटिव्हिटी बातम्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो. पण जो गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान जो निर्णय घेतिल्लो आशिल्लो त्या निर्णयाचेर ठाम रावले. आनी हांव सदांच सांगता जो मनीस निर्णयाचेर ठाम जो आसता पळय न्ही तो यशाच्या शिखरा पर्यंत पावता. आनी हेच आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आज कोणाकूच न जुमानता जो घेतिल्लो निर्णय सार्थ करून दवरलेलो आसा. त्या बद्दल हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे मनापासून अभिनंदन तांचे आभार व्यक्त. अशें एन नंबर सम नांव आसा ते काही गोश्टी उलोवन आतां कांय अर्थ ना. पूण आमी हर्डल्स क्रॉस केल्ल्या. पूण अजुनूय कान भरता अशें आयकूंक येता. कित्याक तुमच्या भितर अजून सेमा भितर कित्याक म्हणून अशे वावड्यो चल्ल्यात अजुनूय. पळय जो मनीस पोट तिडकीन काम चलता पळय न्ही त्या मनशाक खंय तरी पांय ओडपाचो प्रयत्न चलतलोच न्ही. पण आमी ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून आयिल्ले मनीस आसा. आनी दुसरी गोश्ट अशें कितें आसा न्ही की हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आहा यशस्वी जाले नंतर क्रेडीट घेवपा खातीर खूब जाण आयिल्ले आहा. परंतु काम करपा खातीर आडमेळी घालणारे लोक हेच लोक आशिल्ले. ताजेर हांव उलयना. पूण खूब दुख्ख दिसता जेन्ना गोंय राज्याचे जेन्ना राष्ट्रीय पावंड्या वयले आमी खेळ जेन्ना करतात ताचे वेळाचेर पॉझिटिव्ह सगळ्यांनी बसप आनी एकामेकाचें सहकार्य करप हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना वयल्यान कोफुसांव जाल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मध्यस्थी जाल्या उपरांतच आयोजन सगळे जाग्यार आयले. देखून मुख्यमंत्री खेळा मंत्री गोविंद गावडेचेर बेजार आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ली. ह्या सगळ्या बोवाळात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूरय गोविंदाचेर बेजार आसा. देखून गोविंदाक नाल दिवं येता काय कितें अश्यो गजाली आतां जावपाक लागल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. वर्सो पद्दती प्रमाण गोरवांचो पाडवो राज्यांत उत्साहान पार पडलो. गोट्यांनी गोरवांची पुजा आनी शेणाचो गोठो करीत गोंयच्या कश्टकारी समाजान पाडवो साजरो केलो. पाडव्याक गोरवांक तांदळाचे पोळे आनी सान्नाची भाकरी खावपाची गोंयांत प्रथा.
दर वर्षाप्रमाणे हांगासर गुरांचो पाडवो साजरो करतात. त्या निमतान सगळ्या गुरांक सकाळी स्वच्छता करून गोठ्याची साफसफाई मागीर गोरवांक आंघोळ वगैरे जशी शक्य आसा तशी घालून कामगार आमचे सगळे तयारी करतात आणि सकाळच्यान सगळे ह्या उत्सवाचे मोठ्या आनंदात हे कामाक लागलेले आसा. आणि वेगवेगळे आपले अतिथी येतात, गोप्रेमी येतात आणि ते स्वताहून असे हांगा येवन आज पूजा करतात. त्यांच्यानी घरा कडल्यान हाडलेले गाई खातीर असतात, दिवपा खातीर पोळे असतात, काही गूड घेवन येतात. अशा प्रकारचे प्रत्येक जण येवन हांगा सेवा करतात आणि हो आनंदात उत्सव दर वर्सा हांगासर साजरो केलो वता. आज कार्तिक पाडवा म्हणतो आपण पोळा म्हणून साजरा आज आपल्या गोशाळेमध्ये केला जातो. विशेष महत्त्व म्हणजे आज गोवर्धन पर्वाची पण पूजा केली जाते. गोपाळकृष्णानं माहिती होतं की संघशक्ती कलियुगे आज सगळ्यात आम्हाला काय समस्या असतील तर दूर करायचं असेल तर सगळ्यांनी एकत्र येऊन एकत्र काम करायची गरज आहे. आणि त्यासाठी गोवर्धन पर्वत हा गोपाळकृष्ण सगळ्यांच्या सहकार्याने उभा केला होता. आम्ही गोरवाची आज वर्षी पद्धतीप्रमाणे गोवर्धन पाडव्या निमित्त गोरवां सगळ्या पुजो करतात आणि आम्ही हांगा देडलो करून तेतून पीठ तांदळां पीठ करून तेतून कट्ट्यां दवरून वर्ष पद्धती प्रमाणे देडलो करता गोठ्यां. आनीक आमी सगळ्यां हें करून सगळ्यां सान्न करप आमी सान्न सगळ्यां खावोवप. आज आम्ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे गोवर्धन पाडवो साजरो केले कडेन आसा आणि आम्ही वर्ष पद्धतीप्रमाणे सगळी गोरवांची पुजा फुलां आरबी घालून त्यांची आरती करून तांकां सान्नां म्हळ्यार इडली खावून तशी त्यांची वर्ष पद्धती प्रमाणे सेवा केल्ली आसा. आणि आमी आतां अशी आमची पयलीं रोखडी जाताली पुजा कित्याक गोरवां कमी आसली. आतां गोरवांची संख्याय वाडत आसा आणि त्या खातीर आमकां पुजा करपाक खूब टायम वयता. आतां सकाळी फुडें आमी पयलीं उठून न्हावन धुवन ते सगळे गोठो निवळ करून आणि तांकां गोरवां बी धुवन आणि मागीर तेंची नंतर पुजा केला आणि आता आमी पुजा करून ऑलमोस्ट आमची जाल्ली आसा. गोरवांच्या पाडव्या दिसा मळार बसून पोळे आनी चटणी खावपाची उमेद वेगळीच आसता. गोरवांच्या पाडव्याची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या. मात दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवांत अजूनय राखड्यांची ही परंपरा चालू आसा. आयज लेगीत गोरवांची पुजा केल्या उपरांत शेतकार मळार वचून पोळे चटणी आनी चिकनाचो आस्वाद घेतात. मये गांवांतल्या ह्या परंपरेक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आसा. राखड्यांचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या. वर्सा प्रमाण अंदूय मयेच्या शेतकाऱ्यांनी वण्यार वाठारांतल्या मळार एकठांय बसून पोळे चटणी आनी चिकनाचो आस्वाद घेतलो. ल्हान भुरगे उमेदीन वांटेकार जाल्ले. पोळ्यांचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणें घातले आनी शेतकाऱ्यांनी घरची वाट धरली. तेन्ना आमी वार्षिक पाडव्या दिसा आमची गोरवांची पुजा घरा कडेन केल्या उपरांत 7, 7:30 आणि त्याच्या उपरांत 8 म्हटल्यार आमी हांगा वयर येता पोळे खावपाक सगळो आमचो वाडो मेळोन. सगळे भुरगे जाणटे सगळे पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा. म्हाका दिसता की कितलींशीं वर्सां म्हणजे पुरातन म्हणूं येता. पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा आनी ही प्रथा फुडें उरतली अशी दिसता कित्याक भुरग्यांचो खूब प्रतिसाद आहा हाका. आनी ही हे जाल्या उपरांत आमच्या दिसा सगळे खाल्ल्या उपरांत आमी हांगा एक गाराणें घालता देवा आनी मागीर आमी घरा वयता. ही परंपरा आमची पाडव्याची आहा म्हणटा न्हू, ती गोरवाची पूजा केली काय ना आमच्या पयलीं जाणट्यांनी सांगून दवरलेले आहा की ही परंपरा चालू दवरपाची. सगळे वाड्या वयले येवन वांगडा बसून एक कितें हाडटा ते खावपाचें, देवाक गाराण्या घालून सांगणे करून मागीर सगळे भुरग्या बाळांक आशिर्वाद घेवपाचो. ही फुडें परंपरा अशीच चलपाची म्हणून आमी अशें देवा कडेन मागता आनी भुरग्यांनी उमेदीन येवपाचे. तशेंच आमच्या देवळा कडेन सुद्दां भुरग्यांनी जमोन कितें तरी एक स्पर्धा आनी कितें अशें उत्सव करपाचे अशी आमची इच्छा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. बोरये पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पूल बांदपा खातीर सरकार जमीन संपादीत करतले ह्या हुस्क्यान लोक ताका विरोध करतात. बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी मंगळारा परतून पणजेच्या भौशीक बांदकाम कचेरेंत ह्या कामाक ऑब्जेक्शन लेटर केला. ताणें हाच्या आदीं अशेंच ऑब्जेक्शन लेटर केल्लें मात ताची कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळाव्यांचो आरोप. खोर्ली बोमा हायवे रुंदीकरणाक थळाव्यांचो नेटार विरोध आसतना आता बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पुलाच्या बांदकामाक लागून सरकार जमीन संपादीत करीत म्हणून बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांक हुस्को.
तांणी मंगळारा पणजे भौशीक बांदकाम खात्यात परतून एक फावट हे पुलाचे कामा आड ऑब्जेक्शन लेटर सादर केले. तेणी सांगप ना, कोणीय जावन कोणीय येवन आमकां सांगप बाबा तुमची सर्वे केली जाय, मग कोणूच सांगना. आमी ते त्रास काडूंक जाय आतां आमी कोण तुमचं शेत बी आहा, तुमी शेत रोयता. आमचें शेत म्हणल्यार फावट आमगे शेतांय वयताय आनी पुर्वजांनी आमगेले शेतान घरां आसलेली ती आमी मिनोत्यांनी घर काडलेली जाल्यार तिवूय वयताय. आमी खंय रावतले आतां? तेम चिंतूं जालें न्ही आमकां. घर काडटाय तेन्ना घरां हांवें प्लान पास करताय तेन्ना घर सांबाळपा लोक परचा रावतो खंय? आमी रस्त्यार रावपाचें. सरकारान आमचो गरीब लोक आपले काळजांतले उमाड कितें सांगता, आमची घर वयतली, आमची शेत वयतलें, आमचें पोट वयतलें, जें कितें लोक उलयता न्ही तें कानार घेवचें, आयकोचें. सरकाराचो डेव्हलपमेंट आमी नाक म्हणना, सरकाराची चूक खंय जाली ती सांगता. बोरये पंचायतांत तेणी सगळी कॉरस्पॉन्डन्स केलें, आमी पूल घालपाचे आहा, आमी रस्ते घालपाचे आहा, तुवें लेटर केली. लोटलेचे पंचायतांत एक लेटर करूं ना. जेन्ना लोटले पंचायतान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आपयली आनी ग्रामसभेंतल्यान टॅक्नोजेम एक कन्सल्टंट आपयले, ते दिसा ते येवन सांगता हो रस्तो आमी करता म्हूण. अरे लास्ट स्टेजीर तूं आमकां सांगता रस्तो करता म्हणून, आनी पंचायतांनी आसून कितें फायदो? सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. समज सरकाराक तरी नाका पंचायती कॉन्फिडन्सान घेवन तो डेव्हलपमेंट केल्लो, सरकारान पंचायत काडून उडोवच्यो. आमची खाजनां पुर्वजांची घरां जी रोडण्यांतल्यान ती सांगता आमची पोट म्हूण, ते सरकारान मातशें कानार घेवचें आनी ह्या गरीब लोकांचें. हे संबंधी सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान भाष्य केल्ले. जांकां कोणाक त्रास जातात आनी आपल्या कडेन येवन चर्चा करची अशें आवाहन तांणी केलां. सगळ्याक तुम्ही पळयता रस्ता कितें आसा, वी ट्राय टू डू मिनिमम हावस डॅमेज हें करपाची इच्छा आसा. तितून ब्रीज बांदपाकूय जाय. सो बेरी ब्रीज ऑल्सो इज अ ओल्ड ब्रीज आनी ताका रिहेबिलिटेशन वचपाक जाय फूल स्विंग. तेच्या पयलीं आमचो न्यू बोरी ब्रीज बांदपाक जाय. सो आमी ऑलरेडी फाटल्यान मोर दॅन डिसायड करून ताका ऑलरेडी केला. ते ऑपोजिशन ताका कितें करपाचें, एक्जिस्टींग आहा ताका वायट करल्या घरां कितली वयतली ते करपाचें काय कितें. सो ऑपोजिशन जे आसा पयलीं फाटीं सांगलां की कोणाक जर आसा म्हाका मेळपाक कांयच प्रॉब्लम ना, आय एम रेडी टू मीट आनी वील फायंड सोल्युशन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सहकार सोसायट्यांच्या वेव्हारांत पारदर्शकता येवपा खातीर कांय सहकार कायद्यान बदल तशेंच डिजिटलायझेशन गरज आसा. ह्या मळार चडांत चड तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय, तशेंच नुस्तें, भाजी, फळांच्या पिकावळींत सहकार क्षेत्रांत काम करपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां. ते सांखळे रवींद्र भवनांत आयोजीत 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गॅसीचेर हांव रांदतालें मरे. घालतात अशें आपल्या नदरेक आयला. सहकार क्षेत्रांतलो वेव्हार पारदर्शक आनी विस्वासू करपा खातीर सहकार क्षेत्रांतले कांय कायदे बदलपाचे तशेंच वेव्हारांत डिजिटलायझेशन हाडपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. बट काही आमच्यो सोसायटी खूब मोठ्या प्रमाणात लोकांक त्रासांनी घालपाक लागल्या. खूब सोसायटी हांव नांवां घेतलो आसत जाल्यार ती एकदां थोड्या जांक वायट दिसतलें, बट ते सातत्यात आमच्या कडेन फाटल्या फंक्शनाक त्या विजनरीज कॉपरेटिवान पयशे जोडले आनी म्हाका आनी भाऊक थंयसर कितें कितें म्हणपाक आयले ते जशें कितें पयशे आमी घरा येल्या, पयशे येल्या त्या डायरेक्टरांनी घरा कडेन. आतां सहकारांतले कायदे थोडे तोकडे आसा तरी भाऊ सहकार मंत्री जाल्यार फाटले फावटी आमी थोडे कायदे इम्प्रूव केले, अजुनूय कायदे आमी बदल करीत आसा. निश्चितच रित्या नीव रिफॉर्म हाडप आनी डिजिटलायझेशन ही दोनूच सोल्युशन आसा. त्या ती समेस्त सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयज एक आनी एक आव्हान करता, कोणीय सांगता पयशे डबल करता म्हणून कोणाय कडेन पयशे दिवं नाकात. रिसेंटली गजाल 100 कोटी रुपया गोंयचे येले. हांवें सामकें म्हणजे हे कित्याक सांगता हांव, तेंच्यांनी 20-25 कोटीचीच फक्त रजिस्टर्ड केला. तर सहकार क्षेत्राचो पदवी तशेंच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम गोंय शिक्षण खातें चालीक लायतले. शिक्षण खातें हे विशीं काम करता. तरणाट्यांनी ह्या क्षेत्रांत चडांत चड येवचे तशेंच प्रशिक्षीत मनीसबळ सहकार क्षेत्रांत काम करचें म्हूण सरकारान हो निर्णय घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. की आयज पर्यंत सहकार क्षेत्रांत डिग्री किंवा डिप्लोमा डायरेक्ट सर्टिफिकेट कोर्स तशें पळोवंक वचत जाल्यार ना. आमी आतां जे भुरगे ऑलरेडी काम करता मॅक्झिमम जर काडूंक वचत जाल्यार सगळ्यो सहकार सोसायटी म्हणून धरल्यो मोर दॅन 5000 भुरगे, थोडे कोणी ग्रॅज्युएट जाल्या, थोडे 12वी आसा,
बट तांकां डिग्री किंवा डिप्लोमा आमी ऑलरेडी म्हणजे इट इज अ करस्पॉन्डन्स, बट ताका एग्जामूय गोंयानूच दिवपाची, तेजी सोय गोंयान दिवपाची आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट बिंग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ताजे ऑलरेडी सोय केल्या आणि कदाचित फुडल्या 1-2 ते 3 म्हयन्या भितर आमी अनाउन्समेंटूय करतले आणि रितसर डिप्लोमा इन कॉपरेटीव किंवा डिग्री इन कॉपरेटीव हाजेर सुरू आसा. आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर ताजेर वर्किंग सुरू आसा. 2 युनिव्हर्सिटी कडेन आमचो टायअपूय जाला आणि त्या खातीर सहकारान जे काम करता किंवा सहकारान जांकां इंट्रस्ट आसा तांकांनी आपल्याक डिग्री आनी डिप्लोमा जर घेवपाचें जालें जाल्यार ताजी सोय येता त्या वर्सांतल्यान आमी करता. ही आयच्या दिसा म्हाका अनाउन्समेंट करता आसतनाय बी म्हाका खूब खोस भोगता. कारण एक्सपर्ट जावप, शिकप, ट्रेनिंग, कंटिन्युअसली ट्रेनिंग आनी मोटिवेशनाची गरज आसा. जर ट्रेनिंग आनी मोटिवेशन नासत जाल्यार वेगवेगळ्या सोसायटींची वाट लागू शकता आनी आमी सगळ्यांनी अशा पद्दतीन ती एकदां वाट लागतानाय पळयल्या. हांव पळयतालो की गोंयांत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो 19 तरेच्यो सोसायटीज आसात. म्हणजे सिन्स फ्रॉम द स्टेट कॉपरेटीव सोसायटी टू मल्टीपर्पज कॉपरेटीव सोसायटी हेतून जर पळयत इंडस्ट्रियल कॉपरेटीव आयली, फिशरीज कॉपरेटीव आयली, प्रोसेसिंग कॉपरेटीव आयली, ट्रान्सपोर्ट कॉपरेटीव आयली, ताज्या उपरांत लेबर कॉपरेटीव आयली, जनरल कॉपरेटीव आयली आनी पॅक्स आयल्यो. 19 तरेच्यो सोसायटीज. हांवें हावजींग, तुजी पाणी वाटप आनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्यो सोडल्या. हांव जस्ट म्हणजे हांव खूब व्हडलो तज्ञ म्हणना, पण हांव एक निश्चित रित्या सांगता, म्हाका खंयसरूय गेल्या उपरांत शिकपाची संवय आहा, समजून घेवपाची संवय आहा. हांव मिल्क कॉपरेटीव सोसायटी पासून पाणी वाटप सोसायटी पर्यंत ह्या सोसायटींक कसो फायदो जाता, कितलो फायदो जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कुट्टाळे चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो विरोध करीत थळाव्यांनी पंचायती कडेन कडक कारवायेची मागणी केल्या. हाचे आदी आरजी पक्षान कुट्टाळे वाठारांत चलपी बेकायदेशीरपणाचेर बडी मारिल्ली. मात पंचायतीन हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात. तशेंच बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचेर खरपणान कारवाय करपाचें उतर सरपंच सोनिया परेरान दिला. एक्चुली आयज आमचो मेन मोटो हिंगा येवपाचो म्हणल्यार हो तुमी म्हजे फाटल्यान चोयताय तो हिंगा हो जावन आसा NDS नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप. ओके, सो जेन्ना हो तुमी हिंगा कितें कंस्ट्रक्शन कोताय जाल्यार तुमकां पयलीं म्हणटाय तें DCPचें परमिशन आसपाक जाय. सेकेंडली हिंगा हें आख्खें हिल कटींग जाल्लें आहा आनी हें हिल कटींग जावन इतलें जालां की तुमकां दिसतलें हेजे फाटल्यान आहा लुपीन कंपनी, आख्खी वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट जी आहा तेका टच केल्या. हें इतल्या पावलो आहा की आयज पासून हेजेर कोण आपल्याचो फोकस घालना. सगळे म्हणटाय दोंगर आहा म्हणटाय की चल हें भितरल्या भितर कितें चलना कोणाक कांय खबर आसना. सेकेंड थिंग म्हणल्यार आतां हिंगा इतली स्ट्रक्चर्स येयलो आहाय, G+3 स्ट्रक्चर्स आहा हिंगा आनी हे स्ट्रक्चर्स आख्ख्यो इल्लीगल आहा हिंगा. मोस्ट ऑफ द हावजीस ओवर हियर आर इल्लीगल. आनीक तितून बोरवेल मारले, बोरवेलो. आतां कितें जाता हिंगा हे दोंगराचेर वयर जाता, हिंगा लोक बोरवेल मारता, हिंगाचें उदक सोमतें अंडरग्रावंडसून उदक तांकां पावता. सो आमकां ही जी सकयल आमची घरां आसताय तांकां उदक पावना. उदका लागून फातिशें जाता बाबा आमकां 1-2 वर उदक मेळटा, पूण हिंगा हांकां 24 hours 24/7 म्हणटाय ते भाशेन. थर्ड थिंग म्हणल्यार आमचे पंचायतीक मातशें एक आमची मेसेज आहा, कित्याक ही जी घरां आहाय तांकां पंचायतीन बायफोकेशन नंबर दिले, मोर दॅन 100 बायफोकेशन नंबर, इल्लीगल बायफोकेशन नंबर. आनीक ही हांवें ऑलरेडी एक कंप्लेन घायलोली पंचायतीन, आजून पासून तेजेर एक्शन जालें ना. मागता पंचायती कडेन आमगेले कोर्तालीम पंचायत या कित्याक हें कोणसुवाचें आहा तें आमकां पडटा. मागता हितून पंचायतीन मातशें जाता तितलें इमिडिएट एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक मागता दिसना, कित्याक आमी येयलोले पावटी आमकां न्यू स्ट्रक्चर्स दिश्टी पडटाय, न्यू प्लॉटिंग जाताय, न्यू हांब येताय, आमकां कांय खबर आसना. आमी सकयल गांवां रावता, हे दोंगर रावन दोंगर काबार कोताय आख्खो. Is about the construction being done in Konsua at the borderline of IDC. Now see, last time चे body जेन्ना आमची आहली, we did not know the borders of the IDC and we have already made an application. I have the application with me. We have done an application to industries and IDCs asking them to demarcate the boundary. Unless and until we know which is our boundary, then only we can take an action. Understood? So far amka त्यांचा reply na, we are following up with that. Once we come to know which is our boundary, we are going to start with our legal procedure. Secondly, if there is any complaint, like for example the state Swati, there was a complaint and here I had copies of immediate action taking and show cause notices and demolition notice. देखो ना आम्ही काढलो आहे तिंगा.
जिंगा horrors like complaint should have documents and they say कोण येलो complaint गायलो आणि तू घराको बसलो. No, you have to complain along with the attached documents. तू एक तेगेली complaint here. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शूटिंग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना. हॅपी दिपावली. हांव सुरेश केपेकार, जिल्हा पंचायत मेंबर रेवणा कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव सगळ्याक सांगेकारांक दिवाळेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर देवा कडेन मागता की सगळ्या सांगेकाराचे त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकाराचे बरें आरोग्य तांकां आसचें, त्याच बरोबर बरी धनसंपत्ती ह्या सगळ्या लोकां कडेन येवची. त्याच बरोबर सगळ्यांनी आनंदान ही दिवाळी जी आसा ही साजरी करची अशें हांव देवा कडेन मागता. परत एकदां सगळ्याक दिवाळेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. नमस्कार, म्हजें नांव किरण अर्जुन सावंत. हांव मांद्रे गांवचो पंच तसोच शूटिंग बॉल असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट. समस्त गोंयकारांक आनी मांद्रेवासियांक दिपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिपावली सगळ्या गोंयकारांक आनी म्हाज्या मांद्रेवासियांक सुख समृद्धीची आनंदाची वचची अशी त्या महालक्ष्मी लागीं प्रार्थना. हॅपी दिपावली. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.